5 वर्सां जाली महिन्याक 141 रुपया ह्या प्रमाण उदकाचें बिल फारीक करत आयल्या. जून महिन्यात आपणाक 141 रुपयांचें बिल येयल्लें. जुलयात मात 47,928 रुपयांचें बिल काडून दिलां. ऑगस्टात 49,953 रुपयाचें बिल दिलां. आनी बिल फारीक करूंक शकना अशें सांगल्यार तूं सुप्रीम कोर्टात गेल्यार उपकारता, पूण बिल फारीक करचें पडटलें. म्हापशेच्या PWDच्या असिस्टंट इंजिनियरान धमकी दिल्ल्याचें पर्राच्या प्रिया फडतेन सांगलें. प्रिया फडतेन गोवा 365 पुराय वस्तुस्थिती सांगली. ते म्हणटा मिटर रिडिंगाच्या वेळार दर खेपे मिटर उक्तो करून दाखयला, तरीक मिटर लॉक आसा अशी नोंद केल्या. तोंडान सांगल्यार आयकनात. देखून हो गोंधळ खात्याक कळयलो. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक लेटर केलें. CMच्या ऑनलायन पोर्टलाचेरय कागाळ नोंदयली, पूण कोणेच दखल घेतली ना. प्रिया मागता आपणाक न्याय दियात. आदी आयकात PWD कचेरेंत कितें जालें. I've been paying bill every month, 141 rupees bill. I've been opening the meter box and showing them, and even though I open the meter box and I show them, they are saying that the meter is locked. And they gave me a shock with a bill of around 47,928 was my bill in the month of July. When I opened the meter box in the month of June and showed them, they have put it as meter lock and the bill was 141 rupees. But they are denying that I have not opened the meter box and showed them that this bill is 141 this. And in the month of July I get a bill of 47,928. It was a big shock. I've been doing first I have done a correspondence. First I sent an application letter to the assistant engineer, Mopsa PWD department. He said nothing doing. You have to pay the bill. Then I did an online grievance on this CM portal. Nothing was done. I had got a letter from the revenue department saying that my meter was locked for the past 3 years, so we are doing. Then I came and I approached the revenue officer. He's saying that you have to pay the bill. This is the bill and you have to pay it. If you don't pay the bill, then they are telling me this 3 years bill. I've been paying every month the bill without fail. And when I didn't pay the bill, in August they are sending me this bill. 2,000 extra. It came to 49,953 was the bill. Almost 50,000, and they expect me to pay this bill 3 years. भाजपा सरकाराची फुकट उदकाची सपनां अजून हवेतच उफेतात. प्रत्यक्षात गोंयकारांक जेन्ना भरमसाट बिलां येतात आनी ते सरकारी अधिकाऱ्या कडेन उलोवपाक वयतात, त्या वेळार सौजन्य म्हणटात ते वखदाकय पळोवपाक मेळना. वयल्यान लोकांचे कितें तरी घेवन खाल्लेवरी शापोत आयकची पडटात. महेश कोनावडेकर ह्या असिस्टंट इंजिनियरान कशी शापोदां सांगली ते प्रियान मिडिया मुखार सांगलें. पळयात. And I'm in trouble because you are all people are arrogant. This fellow is very arrogant. This revenue officer who is sitting here, Mahesh Kenavdekar. His name is Mahesh Kenavdekar, assistant engineer of PWD department. Aam Aadmi Party is really for Aam Aadmi Party. And I have even sent a mail to the CM, Pramod Sawant. He has done nothing to my complaint. आनी प्रियाचे बाबतीतच हें घडलां अशें ना. सुजन नांवाची दुसरे एके बायलेक तसोच अणभव आयलो. आम आदमी पार्टीन लोकां मेरेन वचपाची मोहीम सुरू केल्या. घराघरांत भोंवतना तांकां हो झोल दिसून आयलो. अधिकाऱ्याक घेराव घालून तांणी ताका घाम काडलो. एकी कडेन लोकांक फुकट उदक दितले म्हणून सरकार घोशणा करता, जाल्यार लोकांक 50,000ची बिलां धाडून जुमला करता. आपाचो आरोप. पळयात. I've been getting this bill of 38,000. Since I'm a widow, I have not paid the bill. So I asked the junior engineer to rectify the bill. Till today it is not rectified. That's all. सगळ्यांक खबर आसतलें, गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी ताचें सरकार गोंयच्या लोकांक सरळ धाडटा आनी खंय तरी एक खोटें आश्वासन दिलें की 16,000 युनिट फुकट दितलो म्हणून. 16 युनिट फुकट दिवचे सोडून कोण आयले की सगळ्या लोकांक धाडपाचो धंदो चल्ला. हांगा 2 केसीस आमकां मेळ्ळ्यो. 2 केसीस म्हणल्यार आमी जेन्ना डोर टू डोर करताले तेन्ना गोंयकारूच येवन मेळ्ळे, फुडाकार घेतलो
दोगूय जाण हांगा आसा म्हज्या बरोबर. तुमकां सांगपाक सोदता मेनली ही जी बायल मनीस आसा ती एकटी रावता, तिच्या घराक 47,600 रुपयाचे बिल आयला. 47,000. तिणें आपल्या पर्यंत सगळे कॉरस्पॉन्डन्स केले पळय हांगा आसा सगळे. हांगा फावटी मारल्यो त्यो मारल्योच, सगळी लेटरां दिली. एक दिली लेटरां पणजे आसा चीफ ऑफिसर ताका दिलें. इतलेंच न्हय, चीफ मिनिस्टर ग्रिव्यन्स पोर्टल आसा पळय थंय सुद्दां तिणें ईमेल धाडलो, पण कसलेंच एक्शन घेतलें ना. पूण आज मुद्दाम आमी हांगा जो एई आसा ताका जाब विचारपाक गेल्ले. ताका विचारलें इतले ताणें फावटी मारले, इतले कॉरस्पॉन्डन्स केले, पूण तुमी कसलीच कित्याक एक्शन घेना काय. तिका सांगता तुमी ती येवन फावटी मारली, तिका एई सांगता पयलीं बील भर. ती जाल्यार आपूण कित्याक भरपाचें. मागीर तिणें सांगलें आपूण कोर्टान वता म्हणून आपल्याक एक्शन कितें जाय रेमेडी जाय. तो म्हणटा कोर्टान वतलो, सुप्रीम कोर्टान वच, कितेंय कर तुका जाय तें, पण तुका बील भरचें पडटलें. तेन्ना मागीर म्हाका मेळ्ळी ती, म्हाका विचारलें तिणें अशें बाबा इश्यू आसा. तो म्हणलो नक्कीच आमी बरोबर घेवया. आम आदमी पार्टी जी आसता सदांच आम आदमीच्या लोकांचे इश्यू घेवपाक आसा, आम आदमीची साथ घेवपाक आसा. तेन्ना आज आमी मुद्दाम जाब विचारपाक गेल्ले. तशीच बाय सुजान आसा, तिच्या घराक तिका 38,000 बील आयला. सगळे बिलाच्यो प्रत आसा, कॉपीज आसा. हांगा येवन तिणें तश्यो फावटी मारल्यो, पण कसलोच तोडगो जालो ना. फक्त फावटी मारप आनी इश्यू थंय दवरप. फक्त धमकोवप, तुमचे डिस्कनेक्ट करता बील भरना जाल्यार. सो तेन्ना हाजें पळोवं येता हे सरकारची कितें वाटचाल आसा ती लोकांक असली भरमसाट बिलां धाडटा. हिका 48,000 आयल्या, हिका 38,000 बील आयला. तेन्ना खंय तरी जो लोकां भितर राग आसा हे सरकारा भितर दिसून येता. आनी सरकार कसो जुमला करता, लोकांक जो फोसोवपाचो धंदो करता तो उघड जाल्लो आसा. तुमी मुद्दाम तांचे कडेन जाप घेवन तुका विचारचें कशें तें PWD ऑफिसरांक, आनी हे जे नागरीक आसा गोंयकार ताजी सतवणूक कित्याक करता पळय ही जाप विचारची तांकां. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार.